आम्ही एक घडी उभे राहूया आणि आमच्या दोळ्या दंपया. मगळा बापा, अर्गां तुका दिता बापा, ह्या वर्त्या वेळा पसत बापा, आनी आनी ह्या वर्त्या दिसा पसत बापा. बापा, तुवें आमकां हांगा सांगात हाडलाय. हें तुजें प्लॅन जावन आसलें बापा. त्या खातीर आमी सर्वांय हांगा सांगाता जमल्या. तूं कितें सांगताय तें आयकून आमचें चिंता बदलून आमी जिवीत बदलोवच्या खातीर हांगा आमी जमल्या बापा. कित्याक आमचें जिवीत आमी केदाळा बदलता, तेदाळा आमचे चिंताप आमी बदलता, तेदाळा आमी तुज्या सांगातपणांत जिवंक आमी सुरवात करता. वय बापा, आमकां हर एकल्याक तुवें आज आमकां आमच्या नांवान तुवें आपयलाय. तुजें उतर सांगता, संवसाराच्या स्थापने आदींच तुका हांवें विंचला म्हूण. वय बापा, त्या खातीर तुका अर्गां दिता. तुवें विंचल्ले वरवीं मात्र हांव ह्या संवसारांत येवंक जालें आनी ह्या सुवातेर हांव येवंक जालें बापा. बापा, त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. तुज्या पुता जिजूच्या मारिफात जिजू वरवीं तुवें आमकां कितें जायजें तें संपूर्ण तुवें आमकां तुजें योजन तुज्या पुता जिजू मारिफात तुवें आमकां तें सांगून दिलें आनी तें आमकां आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक तुवें आमकां फावो केलें बापा. बापा, त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. वय, आतां आमी प्रत्येक हांगा सांगाता जमतना तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे तूं कितें उलोवंक आशेताय आमचे लागीं आनी कितें सांगूंक आशेताय तें संपूर्ण तूं उलय. तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे तें उलय बापा. हांव म्हाकाच तुका समर्पिता पवित्रत्म्या. तूं संपूर्ण ह्या सेशनाचो आनी म्हजो कंट्रोल कान घे. आनी हांगा आसलें सर्व माध्यमां कितें आसा, यूट्यूब आनी कितें सकड आसा तें संपूर्ण तुज्या कंट्रोलार कान घे. आनी हांगा कितें तुजें उतर आयकूंक कितें तें अडकळ करता त्या हर एका आडकळीक हांव जिजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव बांदतां आनी तें हांगा तावन नास जावन वचोंक म्हूण फरमायतां. बापा, वो तुवें दिल्ल्या अधिकाराक तुका अर्गां दिता बापा. बापा, हें मागणें हांव करतां तुज्या पुता जिजूचे नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन, आमेन, आमेन. बसया आमी. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आमी सकाळीं जावन कितें आयकलें? प्रेज गॉड. विधेयपण, खलतेपण, मागीर तितल्यान तेगे सकाळींच्या क्लासीन कितें आयकलें आमी? आमचें जिवीत आमच्या विधेयपणान गेल्यार कशें आमी बदलूंक जाता आनी देवा सोवें आमी कशें देवाच्या बसवण्यार आमी कशें आमचें जिवीत मांडून हाडयेत ह्या विशयांत सांगलें. हय, ओके. आतां आमी शिकोवन आयकल्या हांगा सकाळीं जावन आयकली, पूण आमच्या भितर आमी खाण घेवचें जाल्यार ताका एक
मुख्य एक कारण आसा. का जालें म्हण येत तें कारण? उर्बा, आसक्त, अत्रेग. जिजून देवान आमकां कितें करून दवरलां ताचे विशयांत आमी जानवाय जोडच्या विशयांत. पूण ती जानवाय कशी मेळटा? ती कशी जानवाय आमकां मेळटा? देवाच्या उतरा वरवीं. आतां रोमन्स 10:17 म्हणटा देवाचें उतर परतून आनी परतून आयकले वरवीं बाबार्थ उत्पन्न जाता. पूण आमी हर एक कितें टिचींग दितात आनी कितें शिकोवन आमकां मेळटा ती आमी सतमानूंक आसा. केदाळा मुसर आमी सतमान ना. आमचे थंय ती अलौकीक कार्य जायना. आमी सतमानल्या शिवाय आमचो बाबार्थ वाडना. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. तरी आमचें खालें काम फस्ट सतमानचें. कित्याक म्हळ्यार आमकां बाबार्थ ऑलरेडी दिला, देवान आमकां दिला, आमचे थंय आसा. पूण आमी एक फस्ट स्टेप कान घेवचें सतमानचें. आयकात हांव पूण सतमानचें. सतमानचें म्हळ्यार कालें पोरणी सांगा नाका, तिली नवी सांगया, नवी उलया. पातयेवचें. मागीर नवी कोण पुरायल्यान आज सांगियत, कांय जायना. आमी तुमचे बरीच नवीन आसले आमी येतना. ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लेम. सतमानचें म्हळ्यार कालें. आतां आमी सतमानतांव म्हणटा इगर्जेन ती पळय गी. सतमानचें म्हळ्यार कालें पातयेवचें. मागीर सतमानचें म्हळ्यार प्रेज गॉड, हालेलुया. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया. सतमानचें म्हळ्यार आमी संदेश आयकून तो आयकल्लो संदेश आमी कार्यागात घालचे, ताका म्हणटात सतमानचें. कोणायकी बरोवंक आसा जाल्यार बरोवन कान घेया. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. ओके, आमी 2 कोरिंथियन्स 4:13 घालया. वाचा सिस्टर. हांवें सतमानलें देखून हांव उलयलो. प्रेज गॉड. अशें पवित्र पुस्तकी बरयलेलें आसा. त्या प्रमाणे बाबार्थाचें देणें आसून आमी सतमतांव देखून आमी उलयता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आतां कालें म्हणटा देवाचें उतर. हांवें सतमानलें देखून हांव उलयलो. हांव सतमानलां देखून आज तुमचे मुखार हांव उबो आसा. तशेंच तुमी सतमानलें देखून तुमी हांगा
आयल्यात. तुम्ही सत मानले देखून तुमचे थंय अभिवृद्धी मेळटा. अभिवृद्धी जाता, मेळटा न्हय, अभिवृद्धी जाता. तुम्ही सत मानले देखून तुमचे थंय अलौकिक कार्य जातात. तुम्ही सत मानले देखून तुमचे थंय आसली पिडा तावन तुमकां सुटका मेळटा. तुम्ही सत मानले देखून तुमच्या मतीक शांत समाधान मेळटा. त्या खातीर हर एक कितें आसा आमी सतमानचे वयर आसा. त्या खातीर देवाचें उतर म्हणटा, हांवें सत मानलें देखून हांव उलयलो. कोण म्हणटा हें? पाऊल म्हणटा. कित्याक? जेजूक ताणें सत मानलो. जेजू ताका एनकावंटर जालो ते दळस ताणें सत मानलें. त्या खातीर ताका आयिल्ले रेवलेशन्स इवन शिसांक सुमेत येवना. वैगी ताणें बरयल्लीं पत्रां शिसांच्या समजणेच्या थोडे भायरी आसलीं. कित्याक? जेजू ताका खरोच भेटलो, एनकावंटर जाल्लो. त्या खातीर जेजू केदाळा ताणें सत मानलें. कित्याक म्हळ्यार ताचे थंय देवाचो मोग आसलो. साऊल असो मनीस आसलो ताका हर एक देवाचे कायदे गोत आसले. आनी कोण देवाच्या कायद्या विरोध कितेंय करता जाल्यार ताका शिक्षेक वळाक करचोय अधिकार ताचे कडेन आसलो. आनी त्या खातीर जेजूची शिकोवन आयकोवन कोण ते बदलावण जाल्ले, ते बदलावण सावलाक पळोवंक जावना. कित्याक? तो देवा वयर मात्र फोकस करनासलो. वो चिंतालो जेजू ताचीत शिकोवन शिकयता त्या खातीर हांव हें मानिना म्हूण. पूण केदाळा ताका जेजू इसारता, सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय? केदाळा ताका कळ्ळें जेजूच म्हजे थंय उलयता. त्या खातीर ताची दिश्ट गेली. ताका दिश्ट मागीर अनान्या तावन थंय तावन ताका मेळ्ळी. हें पळय जेजूचें प्लॅन. देवाचें हें आमचे थंय अशंत प्लॅनां जातात. त्या खातीर आमचे थंय केदाळा समस्या येताना आमी त्या समस्ये वयर केदाळा फोकस करता. केदाळा आमचे थंय बदलावण येवंक जायना. केदाळा आमचो फोकस देवाच्या उतरार आसता आनी देवाच्या बसवणेचेर आसता. केदाळा आमचे थंय ती बदलावण येवंक जाता. त्या खातीर म्हणटा हांवें सत मानलें देखून हांव उलयलो. ओके, आतां एग्जाम्पल. आतां आमी सकाळ रेस्टॉरंटाक येता. रेस्टॉरंटाक येता. रेस्टॉरंटाक गेल्ले ते दाळा आमकां आमी थंय ऑर्डर करीचे जाल्यार आमकां मेनू कार्ड दितात. वैगी ते मेनूर आमी पळयता आनी आमकां कितें जाय तातूंत आमी ऑर्डर करता. आतां मेनू कार्ड नातलें आमी ऑर्डर केल्यार कालें जाता. सप्लायर येवन कालें म्हणटा हांगा ना. तशेंच
आमी आमचे मेनू कार्ड आमचो पवित्र पुस्तक आमी केदाळा या पवित्र पुस्तकांत देवाच्यो बसवण्या प्रमाणे आमी ऑर्डर करता ते आमकां मेळटा. ताच्या भायले आमी ऑर्डर करता मेळटा की ना? त्या खातीर आमचे उतार आमी उलयतना व्हेरी केअरफूल जायचे. आमी होटलांत गेल्यार त्या मेनू कार्डार कितें ना तो म्हणटा थंय ना, पूण आमचे थंय आमी रॉंग ऑर्डर केल्यार आनी एकलो इमिडिएट धरता आनी ताचे रिजल्ट हाडून येता. आता तुमच्या देगेन कोण पुरो आसात? तुमच्या देगेन नवी सांगा नाका, पोरणी सांगा नाका प्लीज. म्हळ्यार गोत्तूनातले शिकोवन दी, कित्याक म्हळ्यार ना जाल्यार शिकोवंक जायना अशें शिकचें. आतां आमच्या देगेन कोण पुरो आसात? कोण पुरो आसात? कोण आसात देगेन? देगेन कोण आसात सांगा. तुमकां दिसूंक दिसता म्हूण देगेन कोण आसात म्हूण? भयणी आसात. भयणीच्या देगेन भयणी आसात, भावाच्या देगेन भाव आसात, आवयच्या देगेन भुरगीं आसात. पूण हांव म्हणटा थंय आनीकय म्हाका दुसरे दिसतात. म्हाका आनीकय दुसरे दिसतात सबार. कोण आसात? कोण आसात? तुमी कीर्तन 91 वाचलां? सॅम 91 तुमच्या देगेन कोण आसा तरी? खंय आसात? खंय आसात? कीर्तनान खंय आसा आंजी बडवे आसात म्हूण? प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. कीर्तन 91 11 घालया आमी. वाचतात गी सिस्टर? तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. गॉड. तरी आमी कोणा सोवे आसाव? आमचे सोवे कोण आसा? स्वर्गदूत आसात. देवाचे दूत आसात. स्वर्गदूत. आमकां हर एका वाटांनी राखच्याक ते देवाचे दूत आसात. आमी कीर्तन म्हणटा पूण आमकां गोत्तूना. तशेंच देवाच्या हर एका उतरांत हर एक फाटल्यान एक बळादीक पावर आसा. त्या खातीर जेजू ओपारींनी उलयलो, पूण केदाळा ओपारींचो अर्थ म्हणून कोण आयले? शीस मात्र जेजू लागीं वचून ह्या ओपारींचो अर्थ कितें गे म्हूण विचारूंक लागले.
पूण आमी केदाळा देवाच्या उतरांत चड आनी चड वेळ करसितां आनी केदाळा देवाचें उतर आमी आयकतां आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी नियाळटां आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी ते पॉन्डरींग म्हणटा आमी इंग्लिशांत ध्यान करता. प्रेज गॉड. आमी केदाळा ध्यान करता आमकां ताच्या भितरलो गुटू आमकां पवित्रत्म्याद्वारी तो कळयता. त्या खातीर देव अपेक्षिता आमी सक्कडी भितरली मनशां जायची, भायली मनशां न्हय. आमकां वापारी आमकां बऱ्यो लागतात आयकोंक, पूण ताचो नीज अर्थ काणयोंक आमकां कश्ट लागतात. त्या खातीर आमची जिणी हर एक पावटी आमी एग्जाम्पलां कान घेता ओपारी वयर मात ताच्या भितरल्या आसल्या गुटा वयर आमी आमचें ध्यान आनी मन आमचें दवरिना. त्या खातीर आमकां ताच्या भितरलो गूट आमकां तो समजून काणयोंक बंग जाता. प्रेज गॉड. आतां तुमी तुमच्या बँकान पयशे आसात गी? कोणी उलयनात आसात म्हणनात आसात गे. प्रेज गॉड. ओके. आतां तुमी ऑनलायन एक ट्रान्सॅक्शन करतात जाल्यार ऑनलायनीत एक ट्रान्सॅक्शन करतात जाल्यार तें ट्रान्सॅक्शन तुमी खंयच्या रितीर करतात? आतां कितें, आतां एग्जाम्पल तुमी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम हे पुरा पयशे कशे करतात तुमी ट्रान्सफर? पिन नंबर. पूण तुमी ते डावनलोड करतना पयलें ताच्या टर्म्स एंड कंडिशनाक तुमी एक्सेप्ट करतात. ते दाळा आमी केदाळा एक्सेप्ट करता ते दाळा तें फोन पे, गूगल पे आनी दुसरें कितेंय तें आमचें सगळें तें आमच्या सिस्टमांत, आमच्या मोबायलांत, आमच्या गॅजेट्सांत तें काम करता. पूण आमी एक्सेप्ट म्हणून बटन दामिना ते दाळ आमचें थंय काम करता गी? करिना. तशेंच आमी केदाळा देवाच्या उतराक आमी एग्री जाता, एक्सेप्ट करता आनी सत मानता ते दाळा आमचें थंय देवाचें उतर काम करता. ना जाल्यार आमी सवयेचे क्रिस्तांव जाता. कित्याक? आमकां कितें जाय आमी करता, म्हळ्यार आमी मिसाक वेता, आमी थंय देवाचें उतर आयकता, आमी थंय कितें आसा करूंक तें आमी सक्कडी करता. पूण आमचे थंय आमी थंयच मेटां देंवल्ले कुडले आमकां कितें केलां म्हणून आमकां गुर्तुना. कितें आमी देवाचें उतर आयकलां तें आमचे भितर ना. पूण थंय ह्या हप्त्यान कितें करीचें म्हणून सांगता तें करेक्ट करता. मंगळारा अशें आसा काय, बुधवारा तें करूंक काय, सोनवारा अशें आसा काय, हे पटी इल्लो टायम चेंज केला तें करेक्ट करता. पूण देवाचें उतर कितें सांगलां, देवाच्या उतरा वयर कितें तें नियाळ दिला जाल्यार तें कितें सांगता तें आमकां गुर्तुना. कित्याक म्हळ्यार आमी त्या उतरा वयर आमी एक्सेप्ट करूना. हांगाय जावंक पुरो, 7 जाणां आमी
हांगा देवाचें उतर बारी इंट्रस्टार आयकता. हांगा आयकतना आमकां मुस्तो म्हजे भितर बदलावण आयली, हांव सकळ चेंज जालें तशें अशें पुरो म्हणटा. पूण आमी हांगातान भायर येतना आमी पयलींच्या परमनन्स वेता. जाता गी जालां गी कित्याक म्हळ्यार आमी बदलावणेक आमी आयती जावना. आमी ते एक्सेप्ट करूं ना. केदाळा मुसर आमी ओके करूं ना, एक्सेप्ट करूं ना, त्या दाळा मुसर आमचें थंय तें जायना. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. ओके, आमी लूक 6:37 काडया. त्या खातीर आमी केदाळाय खंयच्या रेस्टॉरंटांत हांव आमी ऑर्डर करूंक आसा? आतां आमी हांगा खंयच्या रेस्टॉरंटा विशीं उलयल्या उडोल अळे आमी भायर वचचें म्हणना. हांगाच आमचो उडास शिफ्ट जाता. टेस्ट 1 मिनटांत आमी एग्जाम्पल दिल्लें आमी विसरता. प्रेज गॉड. पळय आमची मोत कितली स्पीडान काम करता पळया. वासा सिस्टर. हेरांची जडती करी नाकात आनी तुमची जडती जावची ना. हेरांक अपराधी म्हूण पैसल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण पैसल जावचें ना. हेरांक बक्षिया तुमकांय बक्षणें मेळटलें. प्रेज गॉड. पुरो हेरांची जडती करा. म्हाका तशें दिसता चेंज म्हणी आसा की समान. हेरांची जडती करा, म्हजी जडती जावची ना. हेरांक अपराधी म्हूण सांगा. पळय गे. पूण आमी कालें करता. आमी कालें करता. आमी फस्ट इंट्रस्ट आमच्या दोळ्यांक दिसचें. कित्याक म्हळ्यार म्हजें म्हाका दिसना. दोळ्यांक दिसचें इमिडिएट. आमी केदाळा दोळ्यांक दिसचें आमी उलयता त्या दाळा कालें जाता. खंयचे बडवे धरतात. त्या खातीर आमचे उलोवणें केदाळाय देवाच्या उतरां प्रमाणे उतरां वयर आसा. एलायन विथ द वर्ड ऑफ गॉड म्हणटात. केदाळ आमचें उतर देवाच्या बसवण्या प्रमाणे ना, ताच्या भायर आसा. केदाळा तें 100% त्याच प्रमाणे काम करता. त्या खातीर हांगा म्हणटा देवाचें उतर हेरांची जडती करिनाकात. आमचे भितर कितें आसा पळोवन आमी आमचे इतल्याक तें ट्रीट करूंक आसा. आमी केदाळा देवाचें उतर आमी आमचे भितर कान घेता आनी केदाळा आमी सत मानता आनी त्या प्रमाणे आमचें कार्याचरण जाता. केदाळा आमचे भितर बदलावण येता. पूण आमी हुशार. हांवें करूं ना, ताणें केलां. हांव करेक्ट आसां. म्हाका ताणें कितलीं दुखचीं उतरां उलयल्यात. पंदरा वर्सां न्हय 50 वर्सां पयलें उलयल्लें मनशाक उडास आसा. पूण देवाचें उतर आयकल्लें आत्तांच्या घडये आत्तां उडास ना. पळय आमचें मायंड खंय ट्रेन जालां, खंयचे विशय धरतात. त्या खातीर
आमी ल्हान भुरग्यां थंय आमी उलयतना आमी मस्त केअरफूल जावंक आसा. आमी केदाळा ल्हान भुरगें म्हळ्यार ताच्या मतीन कांयच आसना. एक क्लीन एनवायरमेंट आसता. आमी ताचे कडेन उलयतना ताचे थंय आमी संवसारी खबरो आनी संवसारी संगत्यो उलयल्यार ताचे मुखार उलयल्यारय पुरो. एक भुरग्याक विशयांत हांवें सांगचें जाल्यार एक भुरगो आसा, तो इतलो स्मार्ट गी, ताचे कडेन उलयचें म्हणून ना. तो हेणे पुरो अशेंत केलो नासता. आमी कांय उलयल्यार तो तेंत उलोवणें एका हप्त्या उपरांत तो सांगता. ताका पळयल्यार तुमी सांगनात वो हाचे वयर वो उलोवणें आयकता म्हणून. तो थंय एकदम बिजी खेळच्यान. ताका उलयल्यारय ते दाळा ताका आपयल्यारय तो वगेत रावता. आनी पूण आमी काल उलयलां ते एका हप्त्या उपरांत तो करेक्ट सांगता. ताणें तशें म्हणलें न्ही. त्या खातीर आमी भुरग्यां कडेन उलयतना, भुरग्यांच्या सांगातपणांत उलयतना आमी मस्त केअरफूल आसाची. तांच्या मतींत इमिडिएट धरता. आतां आमच्या मतीन कशें जाता, आमकां एक पाड उतर, आमकां एक पाड गजाल आमच्या मतींत वर्सां गेल्यार ती माजवाना. तशेंच तेंत उतार धरन कितलें बरेंपण जाल्यार एक दीस परतेक तेंच उतार भायर हाडटा. कित्याक म्हळ्यार भितर प्युरिफिकेशन जावना. आमच्या भितरली टांक ताका मेळ्ळें भितर आसा, ताचे वयरत बरें उदक येता, पूण तें मेळ्ळेंपण आमच्या भितरलें वचोना. त्या खातीर आमच्या भितर आसलेंत मेळ्ळेंपण आमच्या तोंडान तावन भायर येता. त्या खातीर आमचें जिवीत बदलाना. जिवीत बदला नासतना आमी अलौकीक संगती देवान आमकां कितें कर्ण दवरलां तें आमकां बगूंक जायना. त्या खातीर म्हणटा हेरांची जडती करी नाकात, तुमची जडती जावची ना. केदाळा जायना, आमी टोटली एम्प्टी जायचे. आमच्या भितरलें संपूर्ण मेळ्ळेपण आमी भायर हाडिचें. तें ताचे विशयी चिंतापत्त काडूंक ना. आमी ताचे विशयंत उडासत करूंक ना. ते दाळा मात हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण फैसल जावचें ना. आमकां कितेंय आमचे व्हडले प्रॉब्लेम, त्या खातीर आदाम आनी येवेक तांकां ती पदकान पडले कुडले तांकां कितें दिसलें? मेळ्ळेपण दिसलें. पयलें बरेंपण आसलें सक्कडी मेळ्ळेपण तूं दिसूंक सुरू केलें. त्या खातीर आमकांय तशेंच जावचें. आमचे भितरलें तें मेळ्ळेपण आमी काडिनासतना, आमचे भितरलें तें बरेंपण आमी भितर बरी नासतना आमकां दिसता मेळ्ळेपण. त्या खातीर 50 वर्सांची आदली गजाल जाल्यारय आमकां उडास आसता. त्या खातीर थोडे फावटी आमीच आमचे भितर ती दूख बगता. त्या खातीर आमी दुसऱ्यांक बक्षाने दिवना. आमी बक्षाने दिना जाल्यार हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय
येईल कष्टांचे न्ही वैगी कष्ट गी सुलाभ असा तरी कित्या 50 वर्सां आदलो उडास एका गडये भितर शिनान येता कित्या येता तो कित्या राग येता राग म्हळ्यार कालें राग म्हळ्यार कालें ही करणी देवाच्या विरोध करची करणी जावन आसा त्या खातीर सांत पाऊल म्हणटा तुमी आत्म्यान जियेया कुडीच्यो ओडण्यो तुमी दादोशी करूंक गेल्यार तुमी देवातावन एवेन खालें गेलें फळ बरें आसलें सुबीत दिसतालें बर्नू खोले आसले एक खाण टेस्ट करया ಎಂತ जावचें आमचें थंय आमी केदाळा टेस्ट म्हण येता आमी वेस्ट जाता पुरा आमी कितें जोडटा तें आमी होगडायता त्या खातीर बक्षाणें दिन व्हडलें ब्लॉक तें आमचें थंय आमी देवाचे आशिर्वाद आनी अधिकार आमी तो उपयोग करूंक आमकां मेळना म्हणून जाल्यार आमचे भितर तें ब्लॉक आसा म्हणून जाल्यार त्या खातीर आमच्या मतींत केदाळय राटावळीत एक जाल्या उपरांत आनी एक जाल्या उपरांत आनी एक आमी सॅटिस्फाय जायना आमकां सॅटिस्फॅक्शन मेळना कित्याक मेळना आमी कितलेंय बरें घालतना आमच्या भितर तें आनीक थंय सड आसा त्या खातीर केदाळ आमकां देवाचें उतर मेळटा तेदळस आमी तें सत मानून आमचें थंय तें कार्य करीचें केदाळ आमचें थंय तें कार्य जाता तेदाळा स्लोली आमचें थंय बदलावन येता तें एकाच दिसान जावचें न्हय एकाच घंट्यान जावचें न्हय आनी एकाच वेळान जावचें न्हय हें कंटिन्युअस प्रोसेस वडोल हांव आनी सिस्टर अशें थंय डिस्कस करनासलें आतां एक मनीस उतरांत येता तो उतरांत आयिल्लो मनीस थोड्या तेंपान तो पाटी वेता ते दाळा थंय ताचे थंय तो पवित्रत्म काम करना गे म्हूण आतां तुमी काले म्हणटात एलाव न्ही आतां तो एक मनीस देवाच्या उतरांत आसलो सक्कड आसलें देवाच्या उतरा प्रमाणे तो जियेतलो देवाच्या बसवण्या प्रमाणे जियेतलो तो पाटींग गेल्यार कालें जाता हें क्वेश्चन आयलां गे तुमकां ब्रदर काले म्हणटात पवित्रत्म थंयच आसता प्रेज गॉड हें व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट पवित्रत्म थंयच आसता ताचे भितरच आसता पूण पवित्रत्म्याक काम करूंक आमी सोडिना कित्याक म्हळ्यार आमी संवसारीक कार्नल म्हळ्यार आमच्या पंचेंद्रियांत आमी काम करता आमी केदाळ आमच्या पंचेंद्रियांत आमी काम करता तेदाळ आमचें थंय पवित्रत्म काम करिना केदाळ आमी देवाच्या
बसवण्याप्रमाणे आम्ही काम करता त्या जाळा पवित्रत्म आमचे थंय काम करता त्या खातीर आयिल्लो पवित्रत्म फाटी वचना त्या खातीर कोणी पवित्रत्म्या ये म्हणून घडये घडये आपयची गरज ना पवित्रत्म आमचे भितर आसा पूण तो पवित्रत्म काम करीचे जाल्यार आमी त्या वाटेन आमी चलोवंक आसा माईक दिया सिस्टर पवित्रत्म आमकां ते शिकवणे प्रमाणे आमचे भितरच आसा मागीर आमी परतून परतून मागोवंक ना कित्याक म्हळ्यार आमचे भितर एक्टिव्ह आसा प्रमाणे ताणें म्हणजे बायले पाद्रीन आनी पुरा पवित्रत्म उलो मारून हें करतात न्हय ते आमी हें चिंतून वचूं कित्याक म्हळ्यार पवित्रत्म आखतना तो आनीकी आमच्या आसलो पवित्रत्म आनीकी हें आसता की ताण येवन आमी आपले बरें आता आमी तुमी मागचें घालें पवित्रत्म ये म्हणटात की पवित्रत्म्या मुजे सगळें काम कर म्हणटात आमी काम करूंक आमी आं न्ही आता पवित्रत्म ये म्हणटात की पवित्रत्म मुजे सगळें काम कर म्हणटात म्हाका हें सांगा तुमचे क्वेश्चन करेक्ट करा हां ताका करता पूण केदाळ पवित्रत्म ये म्हळ्यार आमी कालें करीचें पवित्रत्म्यान कालें करीचें न्ही काल ही जाल्यार म्हज्या कुशीन काल पाद्र्याप आयिल्लो पवित्रत्म्याचे कांतार म्हणूनच काल काल हेंगी काल हें हाडलें त्याल हाडिल्लें पिडेस्तां खातीर त्याल हाडिल्लें काल प्रायवंताच्या मीस म्हणून आनी ताणें म्हळें हें सांगून ती त्या लावणे करनालो पाद्र्याक कळ्ळें तुमकां कांय जालें गी हांव वचूं ना म्हळ्यार म्हाका वचूंक जावना दिसता ओके प्रेज गॉड कित्याक म्हळ्यार आमी हांगा देवाच्या उतरां प्रमाणे मात्र उलयता वय आतां देवाचें उतर म्हणटा तुजे भितर पवित्रत्म आसा आतां हांवें हें मानिचें की हांवें पवित्रत्म्याक आपयचें की हें तुमचे वयर आसा ते म्हळ्यार हांव उतरांत आसा न्ही देखून ते म्हणजे म्हणटा ते दुसऱ्या प्रवान तूं पळयता न्ही पवित्रत्म्यान आपयल्ल्यान कांय सूख ना म्हणटा तुमकां हांगा शिकोवन कशी मेळटा नाल्यार देवाचें उतर कालें म्हणटा बायबलांत पवित्र पुस्तकांत कालें म्हणटा हय आमकां पवित्र पुस्तकान पवित्रत्म आयिल्ल्या उपरांत ओके आमी एक्टिव्ह हें करूनच आसता न्ही मागूनच आसता न्ही आमकां कळीत आसा मात तुमचे कडेन हांवें डावट क्लियर करया म्हणून डावट म्हळ्यार आमी देवाच्या उतरार मात सांगता आमी दुसऱ्या ताच्या बैल्या संगतीन आमी सांगना तांकां जबाब दिता कित्याक म्हळ्यार तांकां जबाब सांगा पवित्रत्म आमच्या भितर आसा सांगला हां देखून परतून आज पवित्रत्म आमच्या भितर आतां तुमचे कडेन घरांत हर एक फॅसिलिटी आसात आं हर एक फॅसिलिटी आसात आतां तुमकां आशिल्ली फॅसिलिटी प्रत्येक जायचे की गरज ना आतां तुमच्या भितर घरा भितर उदक येता टॅपांत उदक सोडल्यार उदक येता पळय गी आतां तुमकां बैल्या घरच्यांनी आनी एक खंयचें गी कनेक्शन कान गेलां आतां तुमकां बैल्या घरचे बरीत आनी एक उदक जाय की गरज ना आनी एक बरो एग्जाम्पल दिया आतां तुमी घरा रांदतात पळय गी गॅस आसा तुमगेर आं तुमच्या घरा गॅस येता तो एक HP कंपनीचो म्हूण धरया आनी एका कंपनीचो कुशीच्या घरा येता आं आतां आमगेर गॅस आसा पूण तांगेर तो येता तो दुसरो हाडटात तरी हांवूय तोच हाडटा म्हणून तुमी हाडटात की आमी हाडिना मागीर अशेंत न्ही आमचें थंय आसलें की तें आमकां गोत्तू ना त्या खातीर आमी तें काम करता आमचें थंय कितें आसा म्हणून आमकां गोत्त आसा जाल्यार देवान आमकां सुरवेरस आदांव
आनी येवेच्या टायमार हांव आत्मे रचले आत्म्यांत आमकां आशिर्वादां आनी अधिकार दिलो ते आमकां गोत्तालें गी आमकां गुत्तूनातलें हांगा आयल्या पर्यंत तूं बरोबर जाता तशेंच त्या खातीर केदाळा स्वताची शिकवण मेळटा ती कान घेया आमचे वयर डावट आसा जाल्यार प्रत्येक देवाच्या उतरांत पळया ताचे उपरांत डावट आसा आमचे कडेन प्रत्येक इसारा कित्याक खंयचे कोलोशियन 2:8 या प्रेज गॉड आमकां देवाच्या उतराचे वळख कळचे आमी मनशां वयर वंदोवन रावचे न्हय त्या खातीर देवाचे उतर कितें म्हणटा ते आमी वंदोवन रावचे आमी केदाळा म्हणसर तें करना पळया हांगा वासा तुमीच वासा आतां वासा कालें बरयलां न्हय तुमीच वासा लौकीक संप्रदाया प्रमाणे मांडून नाडिल्ले शिकवणेन आनी पोकळ तत्वशास्त्रान कोणीय तुमकां मुलांचे सत्राय करा हां आमी वासा हे सगळे पृथ्वीच्या मूळ तत्वतावन उपजाता शिवाय क्रिस्तातावन आराम घेना हां कालें म्हणटा लौकीक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडलेले शिकवणेन आनी पोकळ तत्वशास्त्र फिलॉसॉफी तातूंत काही ना त्या फिलॉसॉफींत त्या फिलॉसॉफींत तुमी तुमकां कोणेय तुमकां आमकां कोणाक सताचें उतर गोत्त आसा सत कालें म्हणून गोत्त आसूं न्हू प्रत्येक आमकां भलयन अशें सत्राय करा म्हणटा करेक्ट ताका देवाचें उतर काण दाखया दाखया बरोवन घेता बरोवन काडून घेता हें व्हेरी इम्पॉर्टंट ओके कितेंय आमी देवाच्या उतरां विरोध आसा तें देवातावन न्हय हें 100% देवाच्या बसवण्यान ना देवाच्या उतरान ना दुसरें कोणी कितें म्हणटा जाल्यार तें देवाच्या उतरार नातलें तें देवाच्या विरोध आसा म्हणून जालें जायत त्या खातीर तुमी कितें उसारतात देवाच्या बसवण्याच्या विरोध तुमी कितें उसारतात तुमकां ते रिजल्ट येतात तूं कितें उसारताय ताचे रिजल्ट तुका मेळटा प्रेज गॉड त्या खातीर तुमी एक डॉक्टर सरशीन गेल्ले ते जाल्यार डॉक्टर कालें रिपोर्ट दिता पिडाचे फॅक्ट दिता फॅक्ट म्हळ्यार कितें आसलें तुजें सगळें कितें आसा तें मिशीन दाखयता आनी ताचे वयर तो रिपोर्ट दिता वय गी पूण देवाचें उतर कालें म्हणटा गुण केला देवाचें उतर कितें जावन आसा देवाचें उतर जावन आसा सत ट्रूथ वील सेट यू फ्री म्हणटा सत तुका मेळटा सुटका दिता आतां फॅक्ट तुका सुटका दिता आतां फॅक्ट तुज्या भितर आयलें आनी तूं तेंत पॉन्डरींग केलें पॉन्डरींग म्हळ्यार ताचे वयर ध्यान केलें आनी तूं तेंत उसारताय आनी तेंत तूं हेरांक सांगताय तेंच तुजें थंय कार्य जाता त्या खातीर देवाचें उतर म्हणटा जेजूच्या गया वरवीं गुण जाला ते हांव मानून घेना हांव तेंत उलयतां नाजाल्यार म्हाका गोत्तू ना त्या विशयांत ते दाळा आमी गोत्तूनांतल्यान हें सांगाचें आमी केदाळा म्हणसर आमी तें तोंड उक्तें करिना ताणें सांगिल्लें सामा म्हणून आमच्या पोकळ तत्वशास्त्रान कोणेय आमकां बुलयनाशें सत्राय हांवें करीचें म्हजी सत्राय हांवें करीचें देवाक फाल्यां सकाळीं म्हजें लिस्ट हांवें तुवें ताची तुज्या फ्रेंडाची लिस्ट दाखोवंक जायना
तुज्या हजबंडाची दाखोवंक जायना, हांवें म्हज्या पत्नीची दाखोवंक जायना. हें पुरो संवसारी रिलेशन. त्या खातीर आमकां हर एकल्याक देवान स्वातंत्र्य दिवन रचलां. प्रेज गॉड. तूं कितें करताय, तूं कितें आयकताय, तूं कितें तुजे संगती करताय तें तुजे वयर निर्भर आसा, तुजे वयर आसा. डिसिशन तुवें करीचें. आतां जेजू संवसारी येवचो म्हणून मरियेक बडव्यान येवन खबर दितना कालें म्हणलें मरियेन, तुझे सगळेपणे जाऊन दे. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. आमी हे म्हणटाय, आमी कालें म्हणटा, हो ताणें सांगिल्लें सुमार जाणां ती करतात, ती सुमार जाणां ती कान घेतात, आमी तेंत करता. म्हजें डिसिशन कालें जालें, सुमार जाणां वयर गेले. हांगा देवाच्या राजांत मेजॉरिटी विन जायना. दुसऱ्यांचे व्ह्यूज विन जायना. संवसारान जाता, संवसारींत तशेंत ते नियम. पूण देवाच्या राजांत आमकां जैत मेळाचें जाल्यार आमी देवाच्या उतरांत कितें आसा तें आमी भावार्थान मानून घेवंक आसा. आमी अशेंत जावचे, आमी दुसऱ्या वयरच आमी पळोवन आमचे दोळे, आमचे कान, आमचें तोंड, जीब डा रावना ती. येत्त खातीर आमी सोलवता. येत्त खातीर म्हणजे उतरांत आसली मनशां वडल क्वेश्चन आयिल्लें तेंत फाटी गेल्यार कितें जाता. खंयचें ब्रदर? मार्क 7:13. मार्क 7:13. आतां येय वास गे सिस्टर, आनी तूं आनी कितें बरें आसा. अशे तुम्ही पाळण आयल्या रिवाजा वरवीं देवाचे उतार तुम्ही निफळ करतात. असले हरी जायते तुम्ही कर नासात. आतां कालें करतात तुमी, देवाच्या उतराक व्हॅल्यू नातली बरी करून सोडटा हांव. त्या खातीर काल झुमांत आमी क्लास आयकल्ली अंत. तुमी झुमाक जॉयन जाया, मस्तू झुमांत डिस्कशन आनी हे त्या खातीर म्हणजे आमी तुमकां झुमांत जॉयन जाया. एक भुरगो कसो पाड जाता, खंयच्या वाटेन वेता थंय कळटा. काल त्या शिकोवणेंत तशें आसलें न्हय ब्रदर? इवन गोत्तू ना ती शिकोवन कशी आयली म्हणून. होली स्पिरिटाचें काम काल तें नाजाल्यार ती शिकोवन म्हाका गोत्तू ना ती कशी आयली म्हणून. त्या खातीर आमी केवळ आमी दुसऱ्यांचे आमी कान घेता. आमी कान घेवच्या पयलें तें सामा आसा गी म्हूण पळया. आमी फस्ट रेतीरेक गेल्ल्या, हांव आनी म्हजी मिसस, ते दाळ आमी एंत करतल्या. ते दाळ ब्रदरांनी पुरा प्रीच करना आहले, ब्रदर सिस्टरांनी पुरा. ते दाळ आमी नोट्स करतल्या. आमी खंय सुकलांगी म्हणून पळयतले, ताच्यान सुकलांगी म्हज्यान सुकलांगी म्हणून. आनी तें टॅली करन राती घरा वचून आमी देवाच्या हातूंत बायबलांत आमी वचून क्रॉस चॅक करतले. आमी तें करिना जाल्यार आमी थंय पक्कन रॉंग सांगलां जाल्यार आमकां गोत्तू ना न्ही. तें आमी देवाच्या उतरांत आसा गे म्हणून आमी पळयचें. कोणेय सांगलां जाल्यार, कितेंय सांगलां जाल्यार, तुज्या फ्रेंडान तुका सांगलां जाल्यार तें देवाच्या उतरांत आसा गी.
आमकां गुत्तनातले न्ही ब्रदर ते कोणी विसरले आता बरोबर नाही 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 हांवें मुखार जाल्यार सांगचें हांवें तुमकां म्हण न्ही तुमकां एकल्याक सांगचें न्ही हें सगळ्यांक सांगचें कित्याक म्हळ्यार मनीस अशेंत जाता शिकोवणेंत आसून मनीस पडता आमकां येयलात आमी हांगा तुमकां शिकोवन हांगा दिता न्ही आमकां येत विशयी आमकां येयल्यात पोर परत येयल्यात आमकां त्या खातीर आमी देवाच्या उतरा प्रमाणेंत आमी ताका आन्सर दिवन ताका समाकर्ण कानगेचे आमी आमकां ताची जाणवाय ना जाल्यार इमिडिएट आमी कोणाक गोत्ता आसल्या कडेन इसारीचे ना जाल्यार आमी पडटा ती पडोन आसात आमी पडटा त्या खातीर व्हेरी केअरफूल अल्या पुरा संगतीक वय त्याच विशयांत उलोवन आसलें ब्रदर वय मस्त संगती आसात आमकां गोत्तू नात आमी खालें करनासाव म्हळ्यार आदीन जावन करनासाव तेंत आतां आमी करता आदलीं आसली न्ही आमी आसा न्ही आतांय सांगतात ते आमकां सगळो ना कित्याक सांगतात त्या खातीर आमी ताचे विशयांत आमी उलयना चड कित्याक म्हळ्यार आमी कितेंय आसा जाल्यार डावट आयिल्ले कुडले आमी देवाचें उतर काडनंतर आमी सांगचें प्रेज गॉड प्रेज गॉड तरी आमी पटया Luke 6:38 37 तरी काले म्हणटा देवाचें उतर हेरांची जडती करा हेरांच्या विशयांत उलया हेरान कितें सांगलें आयकया आनी आमी तेंच करया वय गे देवाचें उतर तशें म्हणटा गे हेरांची जडती करी नाकात आणि तुमची जडती जावची ना हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसल दिनाकात आणि तुमचेर अपराधी म्हूण फैसल जावचे ना हेरांक बक्षिया आणि तुमकां बक्षणे मेळटलें हे आमचें जिवीत अशें जायचें 38 काले म्हणटा ब्रदर हेरांक दिया आणि तुमकां दितले बरत्या मापान दामून हालोवन आनी बरोवन ओमतोसें मेजून तुमच्या लेसान घालतले ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय फाटी मेजून दितले हेरांक दिनाकात भितर दवरा आयकल्लें भितर दवरा हांव बरो जाल्यार पुरो म्हजें कुटुंब बरें जाल्यार पुरो आमचें जिंदाब कशें आसा आं काले म्हणटा हेरांक दिया आमी कितें आयकलां आमी कितें देवाचें उतर आयकलां हेरांक दिया आमचे बरीच हेरांय बरी जावं दी आमचे बरीच हेरांय देवाचे आशिर्वाद समृद्धीन अधिकारान जियोवन दी देव हें आशेता बरत्या मापान दामून हालोवन बरोवन ओमतशें मेजून तुमच्या लेसांत घालतले केदाळा घालतले केदाळा घालतले आमी दिल्यार हेरांक आमी वांटल्यार हेरांक आमी केदाळा वांटाव तेदाळा आमकांय आमचो सर्गीचो बाप आमचे थंय कशें मेजून बरत्या मापान दामून हालोवन बरोवन ओमतशें मेजून तुमच्या लेसांत घालतले हातान न्हय लेसांत लेस म्हळ्यार कालें आतां गोत्ता गे गादे आनी आसल्ल्यांक गोत्त आसतलें ते कापडाच्या फाटल्यान पालो आसता वय पयलें तांदूळ आनी पुरा तांदूळ बांदून वर्सो आलो वय
हातान नाही, आमकां धरूंक तांकां नातल्या मापान आमकां मेळटा. केदाळ आमी हेरांक वांटता. देवाचें उतर जावंक पुरो. आमचे थंय समृद्धी आसली आमी हेरांक वांटाव. आमचो मोग आमी वांटाव. आमचे थंय कितें बरेंपण आसा तें आमी वांटीचे. आमी घालें करता, आमी घालें वांटा, आमी घालें वांटा. आतां वगेत रावली, आमी घालें वांटा. आमी वांटा. हॅलो, हां तें गेलं गई. आमी हें वांटा, ताका तें गई. आमी हें वांटचें. देवाचें उतर कितलें हें आसा पळय. आमी केदाळ देवाच्या उतरांत आमी वेळ करता, तेदाळ मात्र आमकां हें कळचें. आमचे थोड्यांचें जिवीत आसा दुसऱ्यांच्यो खबरो आनी दुसऱ्यांचें नाका जाल्लें उलोवण्यांत करून तांचें जिवीत खंय पावलां म्हणून गुंतूना. आनी कोणाचें जिवीत कोणी पाड करना, आपुणून तूं पाड करचें. केदाळ मुसर हांव तले नकारात्मक संगती म्हज्या कानांत घालन हांव त्यो खबरो करन आनी कितल्या जाणांचें जिवीत हांव पाड करता गी, ताका पुरा हक्कदार हांव तें करता. जाल्यार त्या खातीर म्हणटा हेरांक दिया. तें न्हय, मेळेपण न्हय, कोयर कसरो न्हय. हेरांक दिया. देवाचें उतर, समृद्धी, आशिर्वाद, अधिकार, भलायकी. एक खंय प्रायवंत आसा तांचे कडेन एक दोन शब्द अशें उलयतना कितली खुशी जाता. आमची मनशां फोन करूंक नाका. एक बरे दोन शब्द उलोवच्या बदलाक समस्या आसले जाल्यार मात्र रप्पा फोन करून उलयतात. आमचें जिवीत अशें जावन गेलां. कोणी पाड जाल्लें, कोणायकी कश्ट आसात, सुका बऱ्या टायमार फोन करिनातली, त्या कश्टांच्या टायमार फोन करना आनी की पाड करचे आसात. आमचें जिवीत हें न्हय. देव आमकां हाका आपोवणें दिवना. ताचे नेक्स्ट काले म्हणटात 39. जेजू एक वपार तांकां सांगी लागलो, एक कुरड्यान आनी एक कुरड्याक वाट वरयत वे, ते दोगूय कणयेंत पडचे नात वे. हां, प्रेज गॉड. आतां काले म्हणटा आतां हांगा पळया, करेक्ट. आतां एक खबरो उलोवचे मनीस जाल्यार तो कालें करता, दुसऱ्यांकी हां. आतां दोगी फोंडान. एका मनशाक तो खंयचेय कांय सोरो आनी पियेनातलो मनीस एका मनशाक आपण व्हरून ताका बसोवन ताका पिवंक दिवन ताचें जिवीत पाड. नाका जाल्ल्यो संगती ताच्या मतींत घालन ताचें जिवीत पाड. त्या खातीर म्हणटा जेजू एक वपर तांकां सांगी लागलो, एका कुरड्यान आनी एका कुरड्याक वाट वरयत वे. त्या खातीर आमचें जिवीत अशेंत जावन आसा. ते आमी कितें आयकता तें आमी इमिडिएट धरता. त्या खातीर वडोल सांगलें हांवें, तो भुरगो कसो तो गुवोवन खेळोन आसल्या भुरग्याक व्हडां उलयतना ताच्या मतींत रिगता. अशेंत जाता. संवसाराचे संगती इमिडिएट आमच्या मतींत कॅच जातात. त्या खातीर आमी मिसा गेल्ले दळा कितें आयची वाचपां, त्या वाचपा वयर कितें नियाळ आसा तें आमकां गुंतूना. पूण आमचें एनावन्समेंट कितें आसा
येवच्या हप्त्यांत हें आसा तें आसा तें आसा हांगा आसा तें पुरो आमकां करेक्ट कोत्ता. आमी थंय प्रत्येक आमी तिल्या घरच्यांक सांगता. आजय घरच्यांनी तशें सांगलां परवां तें आसा खंय हें आसा खंय. पण देवाचें उतर कितें म्हण ती मिसा वसनांतली एक मनीस जाल्यार तिका आमी सांगता गी आयचो वांजेलो असो आसुल्लो, आयचें देवाचें उतर हें आसलें, बरो एक शर्मावन दिला पाद्र्याबान हें सांगता गी आमी ना. तरी आमचें मायंड कितलें करप्ट जालां पळया. आमी खंयचें धरता पळया. त्या खातीर आमचें जिवीत आमच्या हातांत आसा. आमचें जिवीत कोणी पाड करूंक जायना. आमी करेक्ट आसा जाल्यार भुरग्यापणार मे बी जावंक आसा. कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांक तितली समजून येना. पूण त्या वेळार भुरग्यांक सांगाता वडांनी रावून तांकां जानवायेक हाडचें काम वडांचें. केदळा आमी भुरग्यांक सोडलें त्या स्टेजीर, तेदळा भुरगीं पाड जालीं. मागीर म्हणटात म्हजीं भुरगीं आयकनात, म्हजीं भुरगीं तें करिनात, म्हजे भुरगीं म्हाका मान दिनात. कोणाची समस्या? भुरग्यांक वट्ट टायम करसिलाय, भुरग्यांक बरें देवाच्या उतरांत वाडयलाय, भुरग्यांक मिसा घेताना मिसा आपणयलाय. येंत जावचें. त्या खातीर मनीस कश्टांत पडटा. त्या खातीर आतां आश्रमां कितलीं जाय, डिमांड आसा. जाता की ना हें? त्या खातीर कुर्ड्या वट्ट गेल्यार आमी कुर्डेत समजून येनातलें वट्ट आमी डिस्कस केल्यार आमकांय डावट येवचो प्रत्येक. केदळा आमी आतां जेजूक ताळण्यो आयिल्ल्यो, ताका सैतानान ताका ताळण्यो हाडिल्ल्यो. वैगी हे उंडे फातर कर, ह्या शिकारेतावन तूं उड, हे पुरो ताळण्यो आयिल्ल्यो. पूण जेजून खालें खंयच्या उतरान जाप दिली? पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. आमी म्हणना पवित्र पुस्तकी म्हणून, आमी घाले म्हणटा ना ते पाद्र्या म्हण तांणी सांगलें समजतलें म्हण. पवित्र पुस्तकांत पळया, पवित्र पुस्तकांत कितें बरयलां तें पळया. आमची आचे प्रमाणे आमचे जडजमेंट, आमचें जडजमेंट देवाच्या बसवण्या प्रमाणे. पूण देव कोणायकी लुकसाण जावंक सोडिना. कित्याक म्हळ्यार थंय 100 बकऱ्यांत 99 बकरे सांगाता आसून एक बकरो तो सांडून गेल्ले ते दाळा ताच्या फाटल्यान वो 99 एकाडे दवरून सेफ जाग्यार दवरून तो एक ताका सोदून गेलो. हें देव आमचें थंय काम करता अशें. त्या खातीर सकाळीं वेंचीक पुताची वपार तशीच सांगली. ताका हर कोणायकी ताका कालें लूज करूंक देव राजी ना. कित्याक देवान हर एकल्याक ताच्या विशिश्ट रितीन देवान रचलां. त्या खातीर म्हजे कडेन आसलेंत ताचे कडेन आसा म्हणूंक जायना. देवान आमकां हर एकल्याक विविध तरांतू रचलां आनी स्पेशलायज कर रचलां ताणें. त्या खातीर म्हणटा संवसाराच्या स्थापने आदींच तुका विंचलां म्हणून. आमकां तें गोत्तू ना. आमी त्या खातीर देवान विंचलां आमकां देवाची मांडावळ. पूण आमी संवसाराची मांडावळी प्रमाणे आमी आमचे दीस काडटा आनी तें आमकां सवयेचें जावन गेलां.
आनी आज हांवें केलां फाल्यां तशेंच करता, परवां तशेंच करता, आनी ह्या हेरांक तशेंच करूंक हांव उत्तेजन दितां. त्या खातीर आमचे थंय तें देवाच्यो बसवण्यो आमचे थंय जायचे जाल्यार काल जायचे. आमी देवाचें उतर पयलें सत मानून आमी तें बाबार्थान आमी कार्य करूंक आसा. त्या दाळा मात्र आमचे थंय ती कार्य अलौकीक कार्य जातात. वय आमी कंथाक सांगतात न्ही, आमकां शिकयतात न्ही, तो आतां तेंच एक्सप्लेनेशन जालें सिस्टर. आनी प्रत्येक हांव तातूंत गेल्यार तशें सांगूंक न्ही, टायम न्ही, आमी केवटी ते आत्तां इतलें सांगलें तुमी खंय आल्यात सिस्टर. प्रेज गॉड. आमी कितें देवाच्या उतरार आसा तें आमी सांगता तुमकां. आमी देवाच्या उतरार ना तें आमी सांगूंक ते करतात गे आमी करया म्हणून आमी हांगा सांगूंक खंयचो प्रिचर हांगा खंयचे भाव भयणी हांगा तशें सांगनात. हांगा कितें देवाच्या उतरार आसा तें मात्र आमी सांगता. आमकां गोत्तू ना तुमी सांगतात गी सांगनात गी तें आमकां गोत्तू ना. हर एक डिसिशनां तुमचे वयर आसात. आमी कशें आमची डिसिशनां कान घेतात तशेंच तुमी तुमची डिसिशनां कान घेवंक तुमकां हक आनी तुमचो अधिकार. देव तातूंत इंटरफाय जायना. कित्याक संवसारांत मनशाक धाडलां जाल्यार ताका ताच्या स्वतंत्राया प्रमाणे धाडलां. पूण देवान ही बसवण्यो दिल्यात. ताका एक देवाचो पवित्र पुस्तक म्हूण आसा. त्या पवित्र पुस्तकांत कितें आसा त्या प्रमाणे आमकां संवसारांत जियोंक ताणें आपोवणें दिलां. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. एंड प्रेयर ना. कित्याक तुमचो डावट तुमी विचार सवय, पूण तेच क्वेश्चनाक आमी पयलीं आन्सर दिलां. त्या खातीर आमी ओके. मोगळा बापा उबे रावया. एंड न्ही एंड कर. आमी आमचे दोळे दंपया. अर्गा मागण्या कोणी म्हणून घेतात गे. मोगळा बापा अर्गां तुका दिता बापा. ह्या वर्त्या वेळा पसत बापा. बापा तुवें आमकां सबार गुट तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे तुवें आमकां सांगून दिलें बापा. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा तुजे बसवण्यो तुजें उतर कितें म्हणटा त्या उतरा वयरच आमचो नियाळ तुवें आमकां पवित्रत्म्याद्वारे तुवें आमकां तो सांगून दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा हर एकल्या हांगा कितें शिकलां तांच्या काळजा मनांत तें रिगोवन तांचे थंय तें कार्य जालां म्हणून हांव भावार्थान हांव पातयेवन आसा बापा. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. आनी तांचें हर एकल्याचें जिवीत कोण हें टिचींग आयकलां हांगाचें तांचें जिवीत संपूर्ण देवाच्या तुज्या बसवण्या प्रमाणे तांणी मांडून हाडून नवें जिवीत तांकां मेळिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. हें मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन. 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 प्रेज गॉड. थँक यू जीसस.